पळय आयज आमचो एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसा. आमचे सर गिरीश बोरकर आणि आमचे जे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायक यांच्या प्रयत्नान तशेंच आमचे कॉन्सिलराच्या प्रयत्नांनी आमचो सेटलमेंट आयज जाल्लो आसा. आमी खूब प्रयत्न केले, खूब स्ट्रायक केले एग्रीमेंटा खातीर, पूण म्युन्सिपाल्टी कडेन ते आमकां दिवपाक जायनासलें कित्याक फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर. त्या खातीर तो आडून उरलेलो आनी आतां आमचे गिरीश सरान आनी आमचे चेअरपर्सनान बरो फायनान्शियल तेंचे हे बरें आसा म्युन्सिपाल्टीचे. त्या खातीर आमचो तेंच्यांनी एग्रीमेंट केलो. हांव तेंचे गिरीश सराचे परत हे आमचे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायकाचे मना काळजान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच सर. कितें कितें अशे पॉयंट्स तुमी सेटलमेंटान अशे आमकां गार्बेज अलावन्स मेळटाले, आमचे युनिफॉर्म अलावन्स, गार्बेज अलावन्स, मेडिकल अलावन्स हे आमकां मेळटाले. पूण आतां फायनान्शियल पोजिशना खातीर आमकां तेंच्यांनी फक्त 2000 वाडयल्या मेडिकल अलावन्साचेर आनी आमी खूश आसा कित्याक आमी चिंतचें पडटा न्हू, तेंचोय प्रॉब्लेम आसता फायनान्शियल. त्या खातीर आमी 2000चेर खूश आसा. बरी गोष्ट आयज तेंचो सेटलमेंट जो जालो, खूब फावटी तेंच्यांनी येयले हांगा स्ट्रायक पासून जालो तेंचो पयलीं, पूण खंय तरी तेंकां आयज सुटावो मेळ्ळो. बरी गजाल दिसता आमकां जेन्ना आमच्या एम्प्लॉयज आमी खूश पळयता जाल्यार आमच्या मनाक काळजान बरें दिसता. आनी आयज तेंचे खंय तरी हें काबार जालें आनी तेंच्या हक्काचें आसलें. तेंचो गार्बेज आमचे गार्बेजीचे पयशे आसूं नाल्यार युनिफॉर्म अलावन्स आसूं नाल्यार मेडिकल अलावन्स आसले ते खंय तरी 5-6 वर्सां मेळोंक नासलें तांकां, पूण ते आयज जालें. कित्या खातीर इतको डिले जालो आसा? डिले जावपाचें कारण आमी फायनान्शियल आमचो प्रॉब्लम, फायनान्शियल क्रायसीस जातलें. खंय तरी आमकां पयशांचो प्रॉब्लम जातलो. कित्याक जेन्ना आमकां जे पयशे आमी हाडपाचे आसले ते पयशे येतकूच ते आमचे रिटायरमेंट जाल्ले एम्प्लॉय तांकां खंय तरी पेन्शन मेळोना कितलींच वर्सां. ती पेन्शनां दिता म्हटल्यार सगळें आमचो पयसो काबार जालो. पयशांचो जीव नाका मागीर पगाराक जातालो. पूण खंय तरी मागीर आमी जेन्ना असेसमेंट सुरू केलें बाकीच्या टॅक्स बीन हे सगळें सुरू करून खंय तरी पयशे येयले म्हणून आमकां एक कॉन्फिडन्स येयलो बाबा हेंचे काही पेंडींग आसा ते तेंचे दिवचे म्हणून ते आयज खंय तरी तेंचो एग्रीमेंट आयज जाला. 21 मे 2021 एक्सपायर जालो आनी इतले वर्सां तो पेंडींग आशिल्लो. आज हो पेंडींग जो सेटलमेंट आसा तो आज सायन जाल्लो आसा. हांव थँक म्हणटा आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश बोरकर, सीओ आमचे सिद्धिविनायक आनी बाकीचे सगळे जे काउन्सिलर्स आसा आनी ऑफिशियल स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की आज खूब वर्सांनी हो सेटलमेंट सायन जाल्लो आसा आनी 2000ची वाड आज म्युन्सिपलच्या एम्प्लॉयजांक मेळिल्ली आसा. तशेंच जे आमचे टेम्पररी स्टेटस वर्कर्स आसा पळय तांकांय आज मेडिकल, युनिफॉर्म आनी गार्बेज हे मेळिल्ले आसा. हे बरी गोश्ट आसा. सगळ्यांचे हांव धन्यवाद आनी सगळ्या एम्प्लॉयजांक धन्यवाद मानता की तांणी पेशंटली एक 5-6 वर्सां रावले आनी आज ही वाड ताका मेळिल्ली आसा. कितें अशें सेटलमेंट जातलें? सेटलमेंट म्हणजे आमचो तो प्रत्येक वार्षिक 3 वर्सांनी आसता आनी 3 वर्सांनी तो रिन्यू करचो आसता. पण आमचो 21च्यान पेंडींग आशिल्लो, 21 एक्सपायर जालो. सो तो पेंडींग जो जाल्लो पळय तो आतां 21-26 जवळ 5 वर्सांनी हो एग्रीमेंट जाल्लो आसा. हो आतां 27-28 पर्यंत आसतलो आनी तेन्ना खूब वाड कितें आसता पळय ती करची पडटा, करतात आमी.